ते अशें जालें की हांगा झाड आसलें खरें आनी तें झाड न्हय त्या झाडाक जे पॅड आसले पळय त्या झाडाचेर हांवें ह्या 7-8 म्हयन्यांक नोट केलें की चडशे बेवडालो भिकारी मरीस टायप येवन बसता हांगाचे खरें बरें कोण जे आसा पळय फॉर एग्जांपल ड्रायव्हर म्हण जे पायलट आसा एक्चुली हे लोक कोणूच हांगा बसना आनी सामकें एकदम हितून खतरनाक हितून आसले तरी सो म्हाजें एक्चुली रेस्टॉरंट हांगा चालू जाता सो हांवें विचार केलो कितें जर हें झाड हांवें फुडें जर शिफ्ट केलें आनी तें जर ब्युटिफाय केलें जाल्यार म्हाका फूल सरावंडींग जो आसा पळय तो म्हाका ब्युटिफाय करपाचो आसा म्हणजे कचरो हांगा कचरो पळय कसो सगळो पडलेलो आसा हाजेर कोणाचेंच लक्ष ना कोणूच येना हांगा क्लियर करपाक हो हांव म्हाज्या पर्सनल लेवलाचेर एवरी विकाक 2दा हांव क्लीन करतलो आनी हे सबंद फुटपाथाचें म्हणटा ब्युटिफिकेशन कितें कितें जालें सोफा हेका जे पॅड हेका बांदला पळय ताका तिजुलो लावन म्हणजे हे सगळे ड्रायव्हर म्हणा किंवा पायलट म्हणा किंवा कोणूय हांगा सांजच्या टायमार जर टायम काडूंक येतलो जाल्यार तो हांगा हाजेर बसतलो आनी बऱ्या एनवायरमेंटान बसतलो हेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी हांव फुली घेतला सेकंडली झाड मारप हें रॉंग झाड कॅन बी रिप्लांटेड सो हांवें जितून तज्ञ आहा त्या लोकांचे पयलीं कन्सर्न घेतलें की बाबा झाड लायल्या उपरांत तें जगतलें काय ना जाल्यार त्या झाडान तेणें म्हाका सांगलें की हेजी जास्तीत जास्त मुना 1 ते 2-3 फूट मेरेन आसूं शकता कारण ताका न्ही माती वयर मेरेन आसली ती जमनी पासून लेवला पासून 1 फूट आसूं शकता तेन्ना तूं जर हेजेर खर्च करून जर करतलो अशें गांवठी पद्दतीन मारूंक मेळचें ना DCP बी हाडून त्या प्रमाणे हांवें DCP हाडून तें झाड काडलें आनी वेवस्थीतपणे हांवें प्लांट केला आनी थंयसर तुमी पळयता त्या प्रमाणे हें हांवें ताका हें घातलां ताका ब्युटिफिकेशन हांव करतलो म्हाका आयकूंक येलें की एक आमचें मार्केटांतलें झाड काडून खंय शिफ्ट केलें आमकां तरी कांयच नजरेक ना म्हाका दिसता कोणी केलां तें इलिगल केलां आसतलें एक्चुली तेणी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक कळोवपाक जाय आमी फॉरेस्ट आमकां कळयता दिसता म्हाका दिसता हो प्रोसेस तेणी जावंक ना सपोज हे समज इलिगल आहा जाल्यार हांवें चीफ ऑफिसराक ऑलरेडी सांगलां की तेजेर एक्शन जावपाक जाय म्हणून